नमस्कार तुमकां सगळ्यांक माय गोवा नेटवर्कात येवकार. आमी आसा माशेलात देवकी कृष्ण मंदिराच्या प्रांगणात आसात. आता आमी पळोवया ह्या कला आविष्काराचे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर मंगेश गांवकर आनी तशेंच आमच्या वांगडा आसा सम्राट क्लब माशेलचे सेक्रेटरी रोहन गाडी. हांच्या वांगडा उलोवया ह्या कला आविष्कारा बद्दल आनीक अदीक म्हायती जाणून घेवया. मंगेश बाब, पयलें तुमकां विचारता, हो जो कला आविष्कार आसा न्हू, ह्या कला आविष्काराचो आविष्कार कसो जालो? कला आविष्कार हो 2023 13 मे जल्मान आयलो आनी ताजो उद्देश जो आशिल्लो म्हणजे हांव दर वर्सा कॅलेंडर म्हजें एक थीम बेज कॅलेंडर करता आनी लास्ट इयर हांवें कॅलेंडर जें आशिल्लें तें कोविडाचेर बेस्ड ऑन कोवीड केल्लें थीम आनी तें कॅलेंडर म्हाका गव्हर्नराक प्रेजेंट करूंक जाय आशिल्लें आनी आय थॉट ऑफ गिवींग वन मोमेंटो टू द गव्हर्नर. सो वाय आय कूड नॉट गिव अ चान्स टू लोकल आर्टिस्ट फॉर गिफ्टींग वन गिफ्ट इन द फॉर्म ऑफ पेंटींग म्हणून हांव विचार केलो आनी हांवें मागीर हांगासलोच एक आर्टिस्ट आसा हर्ष कुंडेकर म्हणून ताका अप्रोच केलो की बाबा पेंटींग दी तुगेलें, म्हाका तें गव्हर्नराक गिफ्ट करूंक जाय. आनी तें पेंटींग इतकें सुंदर जालें की गव्हर्नरान तें पेंटींग आपल्या घरा व्हरूंक ना, पूण आपल्या आर्ट गॅलरीन लायलें. म्हणजे तेंची ती राजभवनान आसता पळय थंय लायलें तें. आनी थंयसल्यान कला आविष्काराचो म्हज्यान तकलेन विचार आयलो की आमचे कडेन हांगासर इतके कलाकार आसा की आमी कित्याक हांगासरूच हो एक बरो आर्ट महोत्सव वा कला महोत्सव करचो न्हू. म्हणून म्हाजो पयलें जे फोन गेलो म्हणटा तो अनुज शेट नार्वेकाराक की बाबा आमी हो करूंक सोदता, तुजो आसा काय ना तेको एका. तो एका उतरार तेणी म्हटलें की करया आनी त्या हेज्या वयल्यान ह्या कला आविष्काराचो जल्म जालो. लास्ट इयर आमी अशेच 40 आर्टिस्ट घेतलेले, ऑलमोस्ट 18 फॉर्म्स ऑफ आर्ट प्रेजेंट केल्लें. तशेंच ह्या वर्सा देखून आमी थीम बेज म्हणजे पारंपारीक वेवसाय ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन ऑफ गोवा हो एक थीम घेवन आमी हो ह्या वर्सा कला आविष्कार करून हाडलो. फक्त ह्या कला आविष्कारान अशें आशिल्लें की आमकां पार्टिसिपेशन म्हणजे आजचे तरणाटे भुरगे जे आर्टाक इन फेवर ऑफ आर्ट आसा तांकां बाबा डिफरंट सॉर्ट ऑफ वर्कशॉप्स आसचे म्हणून आमी कितें केलें, ऑल गोवा ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन मुद्दम दवरलें, लायव्ह सेशनां दवरलीं आमी. एक जुगलबंदी म्हणून काल एक आमचो एक सुंदरशें अशें सेशन जालें. म्हणजे एक सब्जेक्ट घेवन 5 तरेचे फॉर्म्स ऑफ आर्ट म्हणजे एक सब्जेक्ट विथ डिफरंट रिजल्ट कसो मेळटा तो काल आमी पळयलो. आतां सद्या पॉट्री सेशन चालू आसा, कॅलिग्राफी सेशन चालू आसा. असो हो भरगस्त असो आमचो म्हणजे बिजिएस्ट कला आविष्कार आमकां पळोवपाक मेळ्ळो हे लास्ट 2 दिसान आनी आज तिसरो दीस. आनी आज तिसऱ्या दिसान अशें आमी आतां पोट्री सेशन चालू आसा, तशेंच वॅलिडिटी फंक्शनूय जातलें सांजचें. असो करून करून हो कला आविष्कार आनी फुडलो तिसरो कला आविष्कार हाज्या पेक्षा एक वेगळो जातलो तें हांव पयलींच तुमकां सांगता. कित्याक लास्ट इयर वेगळो जालो, ह्या वर्सा आमी वेगळो करपाचो प्रयत्न केला आनी तिसरो जो कला आविष्कार आसतलो समथींग आउट ऑफ द बॉक्स आसतलो. आता एक सांगात, जे तुमची संकल्पना आयली, जो तुमच्या तकलेन आविष्कार जालो तो पर्यंत हांगा ह्या प्रांगणात जावपी पयलो कला आविष्कार, ते मेरेन तो प्रवास कसो आसलो? प्रवास म्हणजे एक म्हणजे मेन म्हणजे एका कला आविष्काराक जाय आशिल्ले ते आर्टिस्टा शिवाय हो कला आविष्कार घडूं शकना. म्हणून पयलो अप्रोच जो तसो तुमकां हांवें सांगलो पळय अनुज शेट नार्वेकर, ताका हांव अप्रोच जालो आनी ही इज अ व्हेरी एमिनंट आर्टिस्ट इन द फॉर्म ऑफ वॉटर पेंटींग तो एकदम फामाद आर्टिस्ट आसा. आनी ताज्या उतरार सगळे कलाकार उबे रावले. 40 अशे आर्टिस्ट एका प्लॅटफॉर्मार येवप इज नॉट अ जोक आनी एका प्लॅटफॉर्मार येवन तांचे विचार जुळून घेवप इज नॉट अ जोक. आनी तें जुळून घेवपाक कारणान तितकोच इक्वली रिस्पॉन्सिबल सम्राट क्लब मार्सेल आसा. कित्याक सम्राट क्लब मार्सेलाचे जे मेंबर्स आसा ते ऑल्सो आर व्हेरी लायक मायंडेड आर्ट लवर्स. आनी तांच्यांनी कशें जालें, आतां आज हांव म्हणटा आमचें जें कॉन्टिजंट आसा, टीम आसा ती 40 जाणांची ना. आमी 40 सम्राट क्लब मेंबर आसा, पूण हांव म्हणटा 80 जाण आसा आमी. 40 आर्टिस्ट आसा आनी 40 क्लब मेंबर, अशी 80 जाणांची टीम मेळोन आमी मुद्दम कला आविष्कार घडोवन हाडल्या. आतां हे 2 दिसाची किंवा 3 दिसाची इव्हेंट न्हू, कळ्ळें न्हू. आतां 3 दीस आमी इव्हेंट पळयता, पूण तेजें प्रिपरेशन जें आसा तें जवळपास 35 ते 40 दिसाचें आसा. अश्यो भरगस्त आमच्यो मिटिंग्यो जाल्यो, ताजेर खुबशे डिस्कशन जालें, कितें जावचें न्हू, कितें करचें न्हू. कित्याक बऱ्योचश्यो गोश्टी आमी त्या टायमार डिस्कस केल्यो. कोणाचें फेलिसिटेशन आमकां तुमकां मुद्दम सांगून सोदता हांव की आमचो हो माशेलगांव सामको फामाद. 21 दिसाचे गणपती आसता न्हू, तेन्ना हांगा तुमी पळयत न्हू, हांगा व्हडली जात्रा कशी जाता. आनी ते 21 दिसाच्या गणपतीक जवळपास 20 अशे ग्रूप आसा आमचे.
कुमारजुव्या वचा, आंकड्यार वचा, माशेलान वचा, खांदोळ्या वचा, तुमकां सगळ्याक हे सार्वजनीक गणपती दिसतले. सो त्या सार्वजनीक गणपतीचे जे ग्रूप आसा तांकां सगळ्यांक आमी इनॉग्रल फंक्शनाक मुद्दम फेलिसिट केलें. आमचे आमदार जे आसा, कला संस्कृती मंत्री जे आसा श्री गोविंद गावडे, तांच्या हातून तांकां फेलिसिटेशन केलें आमी. आनी ते इतके म्हणजे तुमकां सांगचें म्हटल्यार म्हाज्या बरोबर सेक्रेटरी आसा, तांकां मुद्दम इन्विटेशन दिवपाक ते मुद्दम त्यांच्या घरा वचून इन्विटेशन दिलां. आनी तेन्ना ते इन्विटेशन एक्सेप्ट करतना तांकां जी ती खुशी भोगताली ती वेगळीच आशिल्ली. अरे ते अशें सुद्दां म्हणून म्हटलें तेंच्यांनी की बाबा आमचो तुमी सत्कार करता की ह्या इतक्या वर्सान आमी आतां जें कितें केलां न्हू, ह्या कलाक आमी जें कितें दिलां तें ह्या तुमच्या एवॉर्डान आमचें सार्थक जातलें अशें सुद्दां खूब जाणांनी अशें म्हटलें. तें आमकां हें सम्राट क्लब मार्सेलाक एक व्हडली पावती. रोहन बाब, मंगेश बाब जाले एक्सपिरियन्स, तुमी युवा आसा, यूथ आसा. आजकालचो तरणाटो पळयत जाल्यार वयता लायक टॅक्नॉलॉजी फाटल्यान, AI फाटल्यान. AI सद्या सगळे कडेन AI चल्ला. अशा काळात ह्या आयच्या तरणाट्याक हे आमचे पारंपारीक कला कुसर आसा, पारंपारीक कलाकृती आसा, तांच्या कडेन तिगोवन दवरपाक कशें कितें प्रयत्न जावपाक जाय अशें तुमकां दिसता? जशें मंगेश बाबान सांगलें सुरवातेकच तुमकां की आमची जी ह्या वर्साची कला आविष्कार थीम आशिल्ली ती पारंपारीक धंदो, आमचे गोंयचे जे पारंपारीक धंदे आसा ताजेर बेज आशिल्ले. हाजो फाटलो हेतू असोय बी आशिल्लो की आमचे पारंपारीक जे धंदे तातूंत भितर पदेर आसत, फुलकान आसत, किंवा मीठ काडपाचो धंदो जो बिझनस आसत, हो सगळे आतां बिझनस लुप्त जाल्ले आसा. सगळे जे आमचे ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन जे आसा ती खंय कमी जाल्ली आसा. तेन्ना ह्या कला आविष्कार ह्या आर्ट फॉर्मान आमी ते पोर्ट्रे करपाचो प्रयत्न केलो, जेणे करून हे तिगून दवरपाचो एक काम आमच्या हातून घडूं. त्याच बरोबर तुवें जशें सांगलें, आतांची युवा पिढी आसा ती मोबायलान आनी बाकीचे वर्च्युअल वर्ल्डान बिजी आसा. आनी तांकां कले कडेन म्हणजे ल्हान आसतना आमकां स्कुलान ड्रॉइंग सब्जेक्ट आसतालो, आमी वेगळे आर्ट फॉर्म्स काडपाक शिकताले. आतांच्या भुरग्यांक तो इंट्रस्ट उरूंक ना. सो खंय ह्या आयच्या तरणाट्या भुरग्यांक ह्या कले कडेन, आर्ट पेंटींग ह्या क्षेत्रा कडेन जुळोवन दवरपाचो आमचो एक प्रयत्न आशिल्लो. आनी म्हाका दिसता ह्या फाटल्या 3 दिसाच्या ह्या कार्यक्रमान इतले भुरगे आमचे हांगासर पळोवपाक आयले. त्याच बरोबर आमी जे कॉम्पिटिशन्स दवरले भुरग्यां खातीर, ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन, इतलो भरगच्च असो प्रतिसाद मेळ्ळो गोंयभरांतल्यान. म्हणजे पणजे साकून, म्हापशा साकून, सांखळे साकून, फोंड्या साकून अशे वेगळ्या जाग्या वयल्यान माणकुली भुरगीं तांचे पेरंट्स ताका मुजरत हांगासर घेवन आयले ड्रॉइंग करपा खातीर. सो हें पळोवन आमकां बरें दिसलें की आमचो जो हेतू आशिल्लो की युथांक आनी ल्हान तरणाट्यांक कले कडेन जुळोवन हाडपाचो, तो आमचो खंय तरी साध्य जालो अशें म्हाका दिसता. हे जाल्यार आमचे आतां लायक ह्या 3 दिसांक कितें घडलें, वेगवेगळे आमी हांगासर नदर मारली. सुंदर अशी चित्रां आसात, सुंदर अशी कलाकुसरी आसात. ती कला जुगलबंदीचो जो परिणाम आसा, जो आउटपूट आसा, जो रिजल्ट आसा, तो फारच सुंदर असो आसा. सो ह्यान फुडें आतां तुमची आतां लायक ही दुसरी आवृत्ती म्हटल्यार तुमी फुडची वाटचाल कशी आसतली? फक्त हो 3 दिसांचो महोत्सव का वार्षिक असे वेगवेगळे कार्यक्रम तुम्ही घडोवन हाडपाचो असो कितें प्लॅनिंग आसा, तुमचे अप्रोच आसा तशी कितें? आमचो प्लॅन आसा. आतां जसो आमकां लोकांचो प्रतिसाद मेळटा, आमी चिंततात की आतां गोंयभरांतलेच न्ही, गोंयचे भायले आर्टिस्टांक हांगासर हाडचे असो आमचो एक प्रयत्न आसा. म्हणजे तिसरें जेन्ना पर्व आमी करतले ते हेज्यांनी ग्रँड लेवलाचेर आमी करतले की गोंयांतलेच न्ही, गोंया भायरचे व्हडले आर्टिस्ट सुद्दां आमी हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसा. तशेंच वर्सभरान वेगळी अशी ल्हान वर्कशॉप्स लायक वॉटर पेंटींग वर्कशॉप्स किंवा स्कल्पचर मेकिंग वर्कशॉप, जशें आयज तुमी हांगा पळयतात की पॉटरी मेकिंग वर्कशॉप आशिल्ले. तशी वेगळी वर्कशॉपां थ्रू आउट द इयर एक ल्हान भुरग्यां खातीर, ताज्या व्हडल्या वयोगटाच्या लोकां खातीर, अशे वेगळ्या एज ग्रुपाच्या लोकां खातीर ल्हान वर्कशॉपां ही थ्रू आउट द इयर आमी कंटिन्यू करूंक सोदता, सो दॅट वी बिल्ड अप टुवर्ड्स द कला आविष्कार 3.0 हो आमचो प्लॅन चालू आसा. आनी फुडल्या वर्सा हेज्यांनी ग्रँड तरेन आमी हो कला आविष्कार तिसरो पर्व घडोवन हाडपाक सोदता. आता आमच्या बरोबर असो मनीस आसा ज्याच्या बद्दल मंगेश बाबान सांगितलं की ह्या सगळ्याचो केंद्रबिंदू, सेंटर पीस, ज्याने ही सगळी वेगवेगळे रंग एकीकडे हाडून हे कलाविष्काराचो इंद्रधनुष केला, ते अनुज शेट नार्वेकार. तांच्या बद्दल उलोवया. येवकार अनुज बाब, ह्या कलाविष्कारा बद्दल तुम्ही कितें म्हणटात? ही जो प्रवास जो जालो, वेगवेगळ्या प्रवाहातले वेगवेगळे जे तरेचे जे कलाकार तुम्ही एकठांय हाडले, ताच्या बद्दल तुम्ही कितें सांगू शकता? ओके, कला आविष्कार हो एक कॉन्सेप्ट आशिल्लो. मंगेश बाबान म्हाका सांगलो की आमकां समथींग न्यू करपाक जाय. सो हांवें सांगलें विथ आर्टिस्ट आमी करुया एंड वील हॅव समथींग युनीक, जी गजाल आमच्या कला आविष्काराक नांव दितली, प्रसिद्धी दितली.
आनी ताच्या मागीर प्लस आमच्या गांवान माशेल गांवान जितले आर्टिस्ट आसा सगळे एकठांय करपाचें काम हांवें केलें आनी तेंच्या भितरली क्रिएटिविटी जी सगळी वॉटर कलर आर्टिस्ट स्कल्पचर आर्टिस्ट आमचे खुबशे वरायटीज आसा आनी माशेल हें नांव सगळ्यांक खबर बिकॉज ऑफ कलाकार हांगा खुबशे जल्मले आनी खुबशे खूब एंडाकूय पावले लायक बऱ्या बऱ्या लेवलाचेर पावल्या सो नॉर्मली हांवें एक 15-20 भुरग्यांक घेवन जे भुरगे आतां प्रोफेशनली आर्टिस्ट जावन आसा तांकां घेवन एक कॉन्सेप्ट डिझायन केलो सो आमी फाटल्या फावटी एक्झिक्यूट केलो आनी ह्या वर्सा आमी डिफरंट कॉन्सेप्ट हाडलो जो आमकां गोंयकारांक मेळटलो गोंयकारांक लिंक जातलो आनी तो लिंक घेवन आमी आतां फुडें आमचो कला आविष्कार बॅच चला बट आमी ह्या फावटी चडांत चड डिफरंट वरायटी ऑफ आर्ट फॉर्म्स मोर दॅन 20 आर्ट फॉर्म्स लायक चितारी आमचे पॉटरी मागीर आमची कावी पेंटींग मागीर वॉटर कलर्स मागीर सिरेमिक्स हे जे टॉपिक्स जे आमचे गोंयकारांक खबर आसा आनी ते आर्टिस्टान आपणाच्या नजरेंतल्यान किंवा आपल्या आर्ट फॉर्मांतल्यान हांगासर एक्झिक्यूट केला आनी इट्स अ व्हेरी गूड एक्सपिरियन्स लायक तुमकां सुद्दां एक विजीट घेवन तुमी पळयत जाल्यार तुमकां कळटलें की आमचे कडेन इतल्यो गजाली आसा इतले सगळे कॉन्सेप्ट आसा आमी इतल्यो गजाली रिफर करतात इन डेली लायफ फॉर एक्झाम्पल पोदेराचे आमचे कडेन ड्रॉइंग्स आसा फॉर एक्झाम्पल भाज्जेकान तेजे आमचे ड्रॉइंग आसा फुलकान ते आमचे ड्रॉइंग आसा फार्मर हो आमचो बेस तेजे आमचे ड्रॉइंग आसा हे सगळ्यो नॅचरल गजाली ज्यो आमकां एवरी डे गोवनाक लागता गोंयकारांक लागता त्यो आर्टिस्टान दाखयला पळय दीस इज अवर की फॅक्टर्स आनी वी आर वीथ अवर सोसायटी आनी आमचे आर्टिस्ट सुद्दां आमच्या सोसायटी वांगडा काम करता आनी वी आर डुईंग अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स दीस इज वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट म्हणूंक शकता आमी फुडल्या वर्सा मे बी फ्युचर सांगूंक शकता बट वी वील कम विथ गुड एक्सपेरिमेंट एंड विथ गुड रिजल्ट स्पेशली गुड रिजल्ट एज अ आर्टिस्ट एक्सप्रेशन आणि बाब तुम्ही बरे तरेन एक्सप्लेन केले की हाचो कॉन्सेप्ट कितें आसा हाचो कोर कितें म्हणजे मूळ मुद्दो गाभो कितें आसा ह्या कला आविष्काराचो बरे एकदम चड बऱ्या तरेन तुमी एक्सप्लेन केलो आमकां तुमकां देव बरें करूं आनी ह्या कला आविष्काराच्या फुडल्या एका तुमी कितें पळयतले कितें हाडटले नवें ताजे बद्दल लोकांक आनी आमकांय उत्सुकता आसा फुडल्या वर्सा परत हांगा येवया परत उलोवया कितें जाता तें पळोवया देव बरें करूं.